कोलवा दर्यावेळेर पर्यटन खात्याच्या जमनीचेर बांदिल्ल्यो बेकायदेशीर खोपी ह्यो गांवच्या पंचान आपल्या अधिकाराचो गैरवापर करून बांदल्यात। ह्या गांवकारांच्या कागाळी उपरांत पर्यटन खातें, मामलेदार, नगर नियोजन खातें आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी पळोवणी आनी सर्वेक्षण केलें। मात ह्या दर्यावेळेर सुमार 200 अश्यो बेकायदेशीर खोपी पारंपारीक नुस्तेकारांनी बांदल्यात। देखून म्हाजे एकट्याचेच नांव घेयनासतना ह्या 200 खोपींचेरूय कारवाय जावची अशी मागणी पंच डिमिगो रॉड्रिगीसान केल्या। हो एक आहलोलो पूण तो तेणें 2 इश केले, डिवायड इश केला आनी तो म्हणटा 2 जाले। दोनूय जाले पूण तेका कडेन प्रूफ करपाक आपणाकी सारकी आहा वो कितें आहा तें सांगूंक जायना तेका कडेन। 2 आहलोले, 1 आहलोले, 3 आहलोले अशें करून उलयता तो। पूण आपूण इलिगल आहा वो कितें इशें आहा तेजे पेपर आहाय कितें तें सांगना तो। आनी आफ्टर ऑल म्हाकाय देखून पुश कोण केला, हिंगा आमचे नीज फिशरमॅन आहाय तेमी पयलींचे, एक पेंडार म्हणटाय ते, एक पेंडार म्हणटाय तें वर्ड त्या नुस्तेकारांनी ओरिजिनल ट्रेडिशनल फिशरमॅनांनी हें दवरलो आहा। हार्डली 7-8 वर्स पयले फिशिंगा येयले म्हणून तांकां हें नांव घायलो। हे आतां दोनींक 2 हेचो आहाय तो आकोच आनी थिंगा सकल एक स्ट्रक्चर तो आतां चलतो 3 स्ट्रक्चर एकल्यागी आहाय म्हळ्यार चोयतो। सो हांवें तेजें कंप्लेन केलें, कित्याक गायलें दुसऱ्याचें गायलें ना फिशरमॅनाचें। हेजें कित्याक गेला, हेगेली चोरबी आनी एटिट्यूड म्हणटा तो चोड आहा देखो, कित्याक हेणें मिसयूज पावर केला पंचायतां आनी आमचेरी लोकां दुसऱ्या बेश्टें स्वता येयले म्हणून। सो हेजेरी चोड हेजेरी कंप्लेन घायली। म्हळ्यार हांव डोमिंगो रॉड्रिगीस ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांव। मुगेलो शेपाय शेमाय हिंगा नुस्तें मारपी, तेजे उपरांत शेपाय शेमाय माय पायप हँडल केलें सगळें बिजनेस आनी मुगे माय पायप येलो। आतां तो धंदो हांव चलयता फिशरमॅन हांवूय। मोकडे 30 वर्स 40 वर्स जालीं मोकडे बिजनेस आहा आनी फकत आमगे हिंगा बिचार हाट्स आसली त्यो शेपाय शेमाय गेल्यो, पयलीं आदल्या गेल्यो ती मेली आनी मुगे माय पाय चलयलो। आतां ते सायडल्या हांव दवरता एक्युमेंट ते झोपडेक हिंग बिचार झोपडे आहाय म्हळ्यार हिंगा 150-200 सुमार झोपडे आहाय, ताका कोणा नंबर नाय, ते फिशरमॅन म्हूण आहाय हिंगा। जर तर आमकां टुरिजमान वो कोणें आमकां ऑथॉरिटी आहा तेमी तर घे म्हूण सांगितलें जाल्यार आमी तो जागो आमी घेवपाक रेडी आहाय।